काँग्रेसीच्या प्रियांका गांधीच्या विरोधात नाका आशिल्ले पोस्ट सामाजीक माध्यमाचेर घातल्यात म्हूण सोमारा दीस गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन गोंयच्या डीजीपीक निवेदन दिलें. तशेंच कागाळ नोंद करून कारवाय करपाची मागणी केल्या अशी माहिती महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन दिली. We wore black bandages today, black ribbons today to condemn the attack what is done on our leader Priyanka Gandhi ji. We have given a complaint letter to the DGP in the Panjim headquarters, and the complaint we have asked her to file. We want to file an FIR mudun. The complaint is against unknown persons for spreading distasteful and offensive tweets, pictures of Mrs. Priyanka Vadra. आज प्रियांका गांधीजी हिनी एक्टिव पॉलिटिक्सान येवपाची एंट्री केल्ली आसा. तिका जनरल सेक्रेटरी केल्ले आसा. प्रियांका गांधी कितें लोकांक नवी न्ही, ती जावन आसा ग्रँड डॉटर नात आमची इंदिरा गांधीची. ती जावन आसा चली राजीव गांधीची, जेनी आपले रगत व्हावयले ह्या देशा खातीर. 5 generations together Gandhi family have sacrificed and worked for the nation. Today we feel ashamed to even say this, that there are so many tweets been tweeted on Priyanka Gandhi. Vulgar messages have been circulated, vulgar tweets on Facebook. So many tweets were showing her in bad light, were trying to demoralize her. BJP today has employed, Modi Sarkar has employed many girls and boys, many people in the IT sector. They are getting paid to only tarnish the image of the Congress leaders. दीस रात ते बसून फक्त काँग्रेसाच्या अगेन्स्ट ट्वीट करपा खातीर तांकां पगार दिल्लो जाता. आनी आयज हजारांनी तांचे असले चलयो आनी चले आसा हू आर गेटिंग पेड टू डू सच अ डर्टी वर्क. प्रियांका गांधीचेर नाका आशिल्ले पोस्ट भाजपाचेच कार्यकर्ते करतात. तांकां अशें करपा खातीर भाजप पगार दिता असो आरोप प्रतिमान केला. तशेंच भाजप आनी तांच्या कार्यकर्त्यांक बायलांक मान दिवपाक कळना, तांकां महिलांच्या नांवाची बदनामी करपा खातीर मजा येता अशें प्रतिमान सांगलें. आयज राहुल गांधी आनी प्रियांका गांधीचेर देखून असले सॉलिड ट्वीट्स येतात. हियर द वर्स्ट पार्ट ऑफ BJP इज दॅट दे डोंट नो टू रिस्पेक्ट अ वुमन, नो डिग्निटी ऑफ वुमन. दे ओनली नो टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमन. व्हाट इज द ट्वीट सेइंग? इट इज सो चीप. वो तुम्हें 28 इंच का दिखा के ललचाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम पूरे 56 इंच पे वाले पे अड़े रहना. What is the meaning of this? Is this not a character assassination? Is this not outraging a woman's modesty? You all are trying to tarnish her image, trying to defame her. आयज पॉलिटिक्सान बायल्यो कित्याक भायर येनात? आयज तांचे घरकार तांकां पॉलिटिक्सान कित्याक वचूंक दिना? तांचे बापूय तांकां पॉलिटिक्सान कित्याक वचूंक दिना? आयज गरज आसा बायलांक येवपाची. आयज हांव सबंद गोंय भोंवतां. Youths are ready to join politics, but this is the reason. The same hate campaign was going on me by the BJP's guys. One boy called Gaurang Naik, fake ID, was running a hate campaign on me, pointed out on me, character assassination करपा लागलो. हांवें कंप्लेनी दिल्यात आणि I heard that it is a fake complaint. Main guy is sitting in the CMO's office. So this hatred campaign which is going on, we condemn it. काँग्रेस पक्षाची सुत्रां घेवन राहुल गांधी आनी प्रियांका गांधी मुखार सरल्यात म्हूण भाजप भिला. तांकां तांचो लोकसभा वेंचणुकेंत पराभव दिसपाक लागला म्हूण मोदी भिला अशें प्रतिमान सांगलें. प्रियांका गांधीजी कमिंग इन द फोरफ्रंट, टेकिंग द रेन्स अँड लिडिंग. खंय तरी मोदी सरकाराक भिरांत पडल्या. मोदी इज स्कॅर्ड because Priyanka coming, it is like our late Prime Minister Indira Gandhi coming back to power. यांका आयज खंय तरी भिरांत पडल्या म्हणून आनी असले कॅरेक्टर एसोसिएशन करपाक स्टार्ट केल्ले आसा. बायलेची मॉडेस्टीचेर आयिल्ले आसा. आनी सांगपाक सोदता की दीस गांधी परिवारान जितले सॅक्रिफायस केलां तितले खंयच्याच परिवारान आपले पॉलिटिकल लायफान आनी देशा खातीर सॅक्रिफायस केल्ले ना. आनी हे हिंदुत्वाचे उलयतात.
भाजपा जे आसा ते RSS आयडियोलॉजीचे जे आसा हे हिंदुत्वाचेर उलयतात. तांकां सांगूंक सोदता ही तुमची संस्कृती, बायलेक रिस्पेक्ट करनात ती संस्कृती. अरे प्रधानमंत्री तू मोदी, यू आर द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वी हॅड सम रिस्पेक्ट दॅट यू आर द प्रायम मिनिस्टर, बट नाव टुडे आय एम सेईंग that you could not take care of your own wife. So what you will take care and what you will think about others' wives and other people's daughters. So we condemn this attack which is done. ज्या पंतप्रधानान बेटी बचाव म्हणून मोठेपण मिळयले तोच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशांतल्या बायलांची समाज माध्यमाचेर लज काडपा खातीर तेंको दिता असो आरोप महिला काँग्रेसीन केला. The state committee of Mahila Congress has demanded an FIR should be lodged on these unknown people. No, he has told he'll get back immediately as soon as possible. Because I told him it is a respect, character assassination केल्लें आसा. आनी आयज समज प्रियांका गांधीचेर कॅरेक्टराचेर हें करपाक लागल्या जाल्यार फाल्यां म्हजेर करपाक शकता, हेंचेर करपाक शकता. आमकां जाय क्लीन पॉलिटिक्स. आनी लास्ट मॅसेज दिवपाक सोदता हांव हे BJP जे कार्यकर्ता आसा गोंयांत देखून जे हेट कॅम्पेन करपाक लागल्या हांकां पगार मेळटा IT सेलाचेर बसून काँग्रेसाच्या बायलांचेर चेडवांचेर व्हिडियोज घालपाक, ट्विट्स घालपाक, फेसबुकार आनी कितें घालून मॉप करून पिक्चरां घालपाक. हांकां म्हणटा ते क्लीन पॉलिटिक्स येना. BJPक म्हणटा ते हे लेवल. जेन्ना आयज दाखोवन दिलां BJPच्या ह्या लोकांनी की वेन दे हॅव नथींग टू टेल गूड अबाउट देमसेल्व्स दे आर ट्रायंग टू पेंट अदर्स बॅक. बट वी आर महिला काँग्रेस लेडीज. वी विल नॉट बेंड, वी विल नॉट बेंड अँड वी विल नॉट ब्रेक. म्हाका विचारपाचें आसा मोदी सरकाराक. व्हडलो ताड्यान सांगतालो, आपली छाती फुलोवन सांगतालो बेटी बचाओ बेटी पढाओ. This is all farce. This is all fake. BJP is not bothered about the woman and the girl child. If they were bothered, they would have not got scared of Priyanka Gandhi and tweeted in such a vulgar message. Secondly, आयज कितले तरी चलयांचेर बलात्कार जावपाक लागल्या, मॉलेस्टेशन जावपाक लागल्या. हेंचे ओन लिडर इनवॉल्व आसा, तांचेर कितें कारवाई केल्ली आसा?